म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी सगल्यांनी कान दिवन देवाचें उतर आयकलेलें आसा. कितें तरी तुमी सोदताल्यात, मागताल्यात तें तुमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळ्ळां आसतलें. हो घडयेक ना, घडयेक तुमी सगळें आयकतात पूण भितरल्यान मन आनीक हिंजूर आसा. तशेंय जावंक शकता. पूण कितेंय जावं, पयले सुवातेर म्हत्वाचें म्हणजे पयले वाचपान आमकां सांगलां, कोणाचेर आमी विस्वास दवरून जियेता. तुमी म्हणटाले देवाचेर, पूण आमी बारकायेन पळयत तर आमी घडयेक आमचेरूच पातयेवन रावता. देवाचेर खरेपणी पातयेवन रावना. हें केन्ना कळटलें आमकां? जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा, आव्हानां येतात, चॅलेंजीस येतात, तेन्ना पयलीं आमी कितें करता तें तुमी जाणात. घडयेक देवाक कुलो मारता आसतल्या, पूण देवाक कुलो मारलो की ना, देव रोखडेंच आयकता आनी आमकां कितें करूंक जाय तें सांगता. पूण आमी घडयेक आयकोना जाय. कित्याक आमी आमचेंच आयकता. आमकां जाय पळय तशींच ती सुटावे आमकां जाय. हाका लागून भितरल्यान कितें चलता तें म्हत्वाचें. आमी तर भितरल्यान देवाचेर पातयेवन रावता जाल्यार कसलेय स्थितीन आमी भितरली आमची पाळां देवा सवें लावन तो आमकां कितें सांगता तें आमकां कळोंक जाता. जशे भशेन तें झाड हाचे देगेक लायलें की ना, दर्याचे देगेक, तें पाळां भितर घालता आनी भितरल्यान सावन ताका उदक मेळटा आनी तें केन्नाच ताची पानां सुकना, ती फळां दितात. चिरकुटां कितें जातात, ओरण्यांत आसतात, ताका उदक ना कांय ना, ती मोत्तात, सुकतात. आनी अशें घडयेक आमचें जिवीत जाता. कित्याक भितर आमची पाळां देवा सोबे ना, वयल्या वयरूच आसा. आतां हें वयल्या वयर आसा तें कशें आमी सांवरतल्या, कशें आमी तें वाडयतल्या. खूब जाणां तुमी म्हाका म्हणटल्यात, हांव त्योर्स करता तेन्ना म्हाका वाज येता. 10 पाटी नमान बरी म्हणूंक जाय, 50 पाटी नमान बरी म्हणटा. हातूंतल्यान कळोन येता की तुमी खरेपणी मागणें करिना म्हणून. मागणें करता जाल्यार 10 पाटी म्हणजे इतली खोलाय आमचे मदें येवंक जाय. तें अर्था बरीत करूंक जाय. हें मागणें तर तुमी करशात, हांव गॅरंटी दितां, आमचें जिवीत सगळ्यांचें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जातलें. हातून आमी आमची पाळां देवा सोबें घालता. सायबीण माय आमकां वत्ता आनी ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें तर तुमच्या मनांत जाय. जी कोण हे भाशेन मागणें करता तांकां कसलीच भिरांत ना, कसलीय आव्हानां येवं ती भियेनात. बाकीची ह्या देवाशी त्या देवाशी हांगसर थिंचोर मागीर धांवंक लागतात. हातून कळटा कसली मनशां पळयती तुमी, वयल्या वयली. हातून आनी एक कितें कळटा आमकां, दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, जेजून आमचें जिवीत आपणायलेलें आसा आनी आमचे पासत तो पातकां काडूंक मेलोलो आसा. पातकां काडलीं ताणें, पुनर्जीवन जालो आनी तो आतां आमचे भितर जियेता. आमी पातकां विण जियेता. ही समजणी आमकां पावलून आपल्या चिठींनी सांगलां. तें आमी समजल्यां की समजोंक ना तें वयल्या वयरूच आमी आयकता. खरेपणी तर आयकत जाल्यार आनी खरेपणी आमी बावतिजम कितें तर समजत जाल्यार आमी फुडलें जिवीत आतांच जिवंक लागल्या. तुमी म्हणटले पूण आमी पातकान आसा. पातक घुंवता आमचे भोंवतणी, चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी तें येता, पूण ताका आमी पाळो दिवंक फावना. तें आयलें की ना, चिंतनां पयलीं स्टार्ट जातात. ती रोखडीच चिंतनां आमची देवा सोबें दवरूंक जाय. चिंतनां आयलीं की ना, बरी पोजडी वायट रोखडीच देवा सोबें दवरूंक जाय. आमची पाळां ही आहा थिचोर देवा सोबें दवरलीं की ना, मागीर तो आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं कितें चलता तें दाखयतलो. भितरलें जिवीत आमचें उगडापें जावंक जाय.
मागण्याची मनशां वयले वयर न्हय, मागण्यांची मनशां आमी खोलायन आमचें जिवीत जेजू सगळें जियेता. हाका लागून आमी जियेता तेन्ना आमची पातकांतली सुटका मेळ्ळ्या भाशेन जियेनात. आतां आमकां आव्हानां येतलींच, कित्याक पातक सगल्याक आसा, भायल्यान आसा आनी भितरल्यान आसा. पूण जेजूय आमचें सगळें आसा न्हय. मागीर ताका आमी चिटकोन रावया. ताणेन आमकां सुटका दिलेली आसा. ताचे बरोबर तर आमी जियेत आमची चाल जेजूची चाल जातलीच, जावंकूच जाय. पूण ही दोनवण म्हणणें तूं सदांच आमी कोत्ता. ताका लागून ही आमचें सदांच चाल मागण्याची ते भाशेन दवरूंक जाय. वयलो स्थान आमी कित्याक दिता? मागण्यांक दिता म्हणटल्यात तुमी. पूण तें मागणें बरे भाशेन करूंक जाय, खोलायेन करूंक जाय. थोडोच वेळ पूण बरी खोलायेन करच्यात तर बाकीचो वेळ बरो जातलो, हे भाशेन ताणें सांगलां. आनी जेजू कितें सांगता? कोणाक सांगता तो? जाणेन आपलें जिवीत देवाक दिलेलें आसा ती केन्नाच भिवोवची नात. देव आमकां दिताच, राखताच, सांबाळटाच. हो अणभव तुमचोय आसा. खूब जाणां सांगतात म्हाका कशे भाशेन तुमचें जिवीत देवान राखलां, सांबाळलां. कांयच नासलेलें पूण देवान सगळें दिलेलें आसा. जें आमकां जाय पळय तें तो दिताच. पूण आमी जर चड दादोशी जायत आनी हांगसरूच मजा मारीत जाल्यार फुडें आमकां कांय ना. कित्याक आमी फुडलें कांय चिंतिना. आनी फुडलें तर चिंता जायत हांगसरूच जाल्यार आमी एकामेकाक पावतले. आमच्या घराब्यांनी पळयात कितें कोत्ता पळय तें आमी. आयलां देवाचें राज आमच्या मदें, आमच्या काळजांत. तें तुमी जाणात. तुमी हाचो हिशोब दितल्यात. देव सदांच करुणाय, कोणवाळाय, दया जावन आसा. आमी तर ताचेर पातयेवन रावत जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातले आनी जावंकूच जाय. हे भाशेन सगळे सांत भोग जियेले. तो ते भाशेन जियेलो म्हणून आयज पर्यंत आमकां हांगसर येवची तांक आसा. जाल्यार कोण येतलो हाल्लो हांगसर? ताका लागून येतात आमी. कित्याक तो आमचे पासत मागता, विनंती करता आनी आमच्यान आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जाता. थंयसरूच राव नाकात. प्रगती जावंक जाय जाल्यार जेजूच्या एकवटान जियात. तुमी जाणात ताणें तुमकां हिंचें उतर आपलें दिलेलें आसा पळय तें. प्रत्येक जाणांक ताणें एक उतर दिलेलें आसा. आनी जांकां हें उतरां मेळिल्लीं आसा ताणें आपलें जिवीत रावंक जाय. ताका हिंचें मेळ्ळें, सगलो संवसार जोडलोय आनी चवथ तुवें बिगडलोय जाल्यार कसलो आदाव? हें तो सदांच जियेलो शेवट पर्यंत. संवसारा पासत जिवंक ना तो मागीर, फकत जेजू पासत जियेलो. सगळें समोर पळोवन ताणें हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें. आमी सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. हेंय मागणें ताणें आपणायिल्लें तें आतां हांव म्हणटा तुमचे पासत आनी तुमकांय ही कृपा मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागता. मोगाळ जेजू, उदार काळजाचो म्हाका खोर. कितली कठीण आसून तुजी सेवा, तिका खाण मारूंक म्हाका तूं तयार कर. जोखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, म्हाका सदांच आयतो कर. विसव मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कर. मजुरी मागी नासतना कोश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन भर. तुजी खुशी कोत्ता जाल्यार ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन.